आसा 51 इयर्स हे 51 इयर्स जाली हांव गॉल्फ करतां. आनी कशें कितें म्हणल्यार तूं प्रायजां जावं हेजे लागून कॉम्पिटिशनाक आसता म्हणटा न्ही आतां बरें कितली प्रायजां तुमकां मेळ्ळ्या हांव कॉम्पिटिशन आसता. सद्याक आयज गूड शॅपर्ड म्हणून तेंचें कॉम्पिटिशन जाल्लें आहा. तांकां व्हिडिओ काडून धाडून आमकां थर्ड प्रायज मेळ्ळो आसा. आनी कॉम्पिटिशन आसता पूण कितें आहा म्हाका कॉम्पिटिशनाक हांव ऑल गोवा भाग घेता फोंडा हेका भाग घेता म्हाका आसता प्रायज मेळटा. कितले दीस मागीर ओपन आसता हें तुगे गोटो पळोवपाक हो मुगेलो क्रीब आहा तो म्हाका जो पब्लीक येता लोक येता पळोवपाक त्या हिसपान हांव एक 14-15 तारखेर आसतलो. आनी कितले दीस लागता करपाक हो आतां म्हाका हो क्रीब करपाक कमीत कमी 1 म्हयनो सुमार लागता. तूं आनी कोण मागीर मेळोन करता तुजो हांव आनी वांगडा म्हजे 2 जाण चेडे पूण एक चेडो भायर आसता एक चेडो शिपार आसता तो येयलो आहा. आमी दोगांनी म्हणून हो क्रीब केल्लो आसा. तेणें म्हाका हातभार दिवन क्रीब केल्लो. आनी एवरीडे म्हणल्यार एवरी इयर कितें तरी न्यू हें आसता काय म्हणटा चेंजीस आसता आतां सांगपा म्हणजे गेले फाटी म्हाका लोकांनी असोच प्रस्न विचारलेलो क्वेश्चन विचारलेलो तूं हो क्रीब करता तो येता त्या वर्सा नेक्स्ट इयर तूं कितें करतलो. सो हे फाटी हांवें खूब चेंजीस केलोले आहा. आनी लोक म्हाका म्हणटा तूं नेक्स्ट इयर कितें करतलो तेन्ना लोकांक कितें बरें दिसता कितें पळोवपाक दिसता तशें हांव करता. सादारण कितले लोक ट्रीप करता फोंड्या भागात? फोंड्या भागांत क्रीब सगळ्या घरा कडेन क्रीब करता आपणाचें पूण एक पळोवपाचें म्हळ्यार आमचे फोंड्या भागांत एक 2-3 क्रीब पळोवपाचे सारके आसा व्हड 24 तारखेसान लोक कॉमेर्स जाता राती कडेन. पूण त्या टायमार आमी आमचो जेजू जाल्ले बगर जेजू बस जाल्ले बगर आमी क्रीब ओपन करना. सो 25 तारखेसान हिंगा म्हाका दिसता कमी कमी एक 10-12 हजार लोक पळोवन क्रीब वयता. अप टू बंद करूसर बंद करपाचें फाल्यां बंद करतले पूण आयज सुद्दां येवन लोक वयता बाबा आनीक 2 दीस दोन आनीक 2 दीस दोन म्हणून. कित्याक लोकांक क्रीब हो म्हागेलो म्हजो पळय क्रीब आहा हो आमीच हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांनीच केल्लो आसा. तेन्ना लोकांक जाय ते भाशेचो हांव क्रीब करून हांव दितां आनी लोक उमेद येता लोकांक क्रीब पळोवपाक आनी निवड आसता म्हजो क्रीब. नांव कितें म्हणलें? म्हजें मिंगेल फेर्नांडीस अँड सन्स.